भुरग्यांनो एक्सेल ट्युशन गोवा बोर्ड या चॅनलान तुमकां माये मोगाचो येवकार। ह्या व्हिडिओन आयज आमी कोंकणी इयत्ता 9वीचो मॉडेल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करूया। फॉर टर्म 1 दर विधाना सकयल ABCD असे 4 पर्याय दिल्यात, तातूंतलो योग्य पर्याय वेचून वाक्य परत बरयात। पयलो प्रश्न जावन आसा, पावस सुरू जालो म्हणटकच गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांनी शेतकामती डॅश ए शेत लुवपाच्या वावरात गुल्ल दिसतात, शेत रोवपाच्या वावरात गुल्ल दिसतात, मळणीच्या वावरात गुल्ल दिसतात, डी भात भरपाच्या वावरात गुल्ल दिसतात। आणि हाचो योग्य पर्याय आसा शेत रोवपाच्या वावरात गुल्ल दिसता। प्रश्न दुसरो, 15 दिसां भितर चिरे हाडून प्लॉटाचे भोंवतणी डॅश ए पयली मदेर हाडून दवरले, पयली झाडां लावन घेतली, पयली दुरीक बांधून घेतले, पयली उट्टपाक हाडून दवरलो। आणि हाचे योग्य पर्याय आसा पयली दुरीक बांधून घेतले। प्रश्न तिसरो, ज्या विचारांनी आमचे मन थीर उरना डॅश पर्याय आसा तांच्या बद्दल चिंतप ना, तांची संगतच करप ना, तांच्या बरोबर वचप ना, तांच्या बद्दल उलोवपच ना। आणि योग्य पर्याय आसा तांच्या बद्दल चिंतप ना। प्रश्न चौथो, म्हजो वेध येता अमेरिका सोडून ए हे वाक्य सुरेखान जोसेफाक म्हटले, बी हे वाक्य सुरेखान रघुक म्हणले, सी हे वाक्य सुरेखान स्वताक म्हणले, डी हे वाक्य सुरेखान विवेकाक म्हणले। आणि हाचो योग्य पर्याय आसा डी हे वाक्य सुरेखान विवेकाक म्हणले। प्रश्न पाचवो, तुमकां मातूय कशें वेव्हार गिन्यान ना काय म्हणटा हांव, ए हे वाक्य बरोवप्यान पुट्टपाक म्हटले, बी हे वाक्य बरोवप्याच्या घरकान्नीन बरोवप्याक म्हणले, सी हे वाक्य बरोवप्यान पुट्टपाचे बायलेक म्हणले, डी हे वाक्य पुट्टपाचे बायलेन बरोवप्याच्या बायलेक म्हणले। आणि हाचो योग्य पर्याय आसा हे वाक्य बरोवप्याच्या घरकान्नीन बरोवप्याक म्हणले। सवो, हांवें जे सांगले ताचे तुमकां प्रात्यक्षिकच करून दाखयता। ए हे वाक्य इंगवलेन जमिल्ल्या लोकांक म्हणले, बी हे वाक्य मांत्रिकान लोकांक म्हणले, सी हे वाक्य मांत्रिकान इंगवलेक म्हणले, डी हे वाक्य बाबा मांत्रिकान म्हणले। आणि हाचो योग्य पर्याय आसा हे वाक्य इंगवलेन जमिल्ल्या लोकांक म्हणले। गोंयांत पुरण शेत खंय रोयतात, ए गोंयांत पुरण शेत काणकोण म्हालात रोयतात, बी गोंयांत पुरण शेत सत्तरी म्हालात रोयतात, सी गोंयांत पुरण शेत पेडणे म्हालात रोयतात, डी गोंयांत पुरण शेत केपें म्हालात रोयतात। आणि हाचो योग्य पर्याय आसा गोंयांत पुरण शेत सत्तरी म्हालात रोयतात। प्रश्न 8वो, स्वामी विवेकानंद आमी कोणावरी जावपाक जाय अशें म्हणटात, ए स्वामी विवेकानंद आमी मोतयावरी जावपाक जाय अशें म्हणटात, बी स्वामी विवेकानंद आमी स्वाती नक्षत्रावरी जावंक जाय अशें म्हणटात, सी स्वामी विवेकानंद आमी शिंपल्यावरी जावपाक जाय अशें म्हणटात, डी स्वामी विवेकानंद आमी पावस थेंब्यावरी जावपाक जाय अशें म्हणटा। आणि योग्य पर्याय आसा स्वामी विवेकानंद आमी स्वाती नक्षत्रावरी जावपाक जाय अशें म्हणटा। प्रश्न 9वो, देवा म्हज्या देवा तूं सगळ्यांचो आदार रे हे वळींचो अर्थ स्पश्ट करात। ए देव सगळ्याक पयशांचो आदार दिता, देव सगळ्याक आदाराक पावता, देव एकट्याकूच आदाराक पावता, डी देव संवसार सांबाळपाक आदार दिता। आणि हाचो योग्य पर्याय आसा देव सगळ्याक आदाराक पावता। प्रश्न 10वो, तुगेल्या अंगठीन हांव पुशितालो, म्हगेले अंगुठी तूं न्हेसतालो ह्या वळीचो अर्थ स्पश्ट करात। एक कवी आनी वांगडी एकाच तुवाल्यान पुसताले, कवी आनी वांगडी एकमेकाच्या तुवाल्यान पुसताले, कवी आनी वांगडी लोकांच्या तुवाल्यान पुसताले, कवी आनी वांगडी आपल्या तुवाल्यान दुसऱ्याक पुसताले। आणि हाचो योग्य पर्याय आसा कवी आनी वांगडी एकमेकाच्या तुवाल्यान पुसताले। प्रश्न 11वो, तो काय एकल्या खातीर पडना, भेदभाव डॅश ए धरता, बी धरिना, सी मानता, डी मानिना। हाचो योग्य पर्याय आसा बी धरिना। 12वो प्रश्न आसा, तिथूनी पालकी डॅश जाय बा पर्याय आसात स्वर्गलोक, बी देवलोक, सी पृथ्वीलोक, डी पाताळलोक। आणि योग्य पर्याय आसा बी देवलोक। प्रश्न 13वो, गोड या उतराचे उरफाट्या अर्थाचे उत्तर वळखून बरयात। ए कोडू, बी आंबट, सी खारट, डी तोरट। आणि पर्याय ए कोडू हे योग्य पर्याय आसा। प्रश्न 14वो, इष्ट या उतराचे उरफाट्या अर्थाचे उत्तर वळखून बरयात। ए सोयरो, बी शेजारी, सी दुश्मन आणि डी वांगडी। आणि योग्य पर्याय आसा सी दुश्मन। प्रश्न 15वो, सर्ग या उतराचे विशेषण वळखून बरयात। ए सर्गेस्त, बी सर्गीचो, सी सर्गीर आणि डी सर्गवासी।
आणि याचे योग्य पर्याय असा ए सर्गेस्त. प्रश्न 16. तिखसाण या उतराचं विशेषण ओळखून बरयात. ए तिखतिखीत, बी तिखट, सी तीख, डी तिखाळ आणि योग्य पर्याय असा सी तीख. झाड या उतराचे बहुवचन रूप ओळखून बरयात. ए झाडा, बी झुडपा, सी झोपा, डी झाड आणि योग्य पर्याय असा ए झाडा. प्रश्न 18. ताका भावान तापयलो. आडी मारिल्या उतराची जात ओळखून बरयात. ए नाम, बी सर्वनाम, सी विशेषण, डी क्रियापद आणि याचे योग्य पर्याय असा बी सर्वनाम. प्रश्न 19. त्या घरात मस्तो भुरगो रावतालो. विशेषण ओळखून बरयात. ए घरात, बी भुरगो, सी मस्तो, डी रावतालो, बी भुरगो हो योग्य पर्याय असा. प्रश्न 20. सवण्याचे भिरे भोवर मारताले. आडी मारिल्या नामाची परी ओळखून बरयात. ए जातनाम, बी खासनाम, सी रासनाम, डी भावनाम आणि याचा योग्य पर्याय असा सी रासनाम. सकयल दिल्लो उतारो पाठाचे आधारित असा. उतारो वाचून दिल्ल्या प्रश्नांचो जापो बरयात. गोंय हे एक पर्यटन स्थळ. भोंडेकाराचे नंदनवन. देश विदेशांतल्यान गोंयचे सोबीत कायेचो आस्वाद घेवंक भोंडेकार येतात. विमानात प्रवासी लागीं बसतात. रेल्वेत बशीत जशी हवा जनेलांतल्यान भायर घोळटा तशी विमानांतल्यान घोळना. विमानांतल्या प्रवासा करपी स्वायन फ्लूची, वायटकार खोकलो या शिकलो जाल्यार ह्या रोगाची लागण हेराक जावपाची शक्यताय चड वाडटा. म्हूण विमानांतल्यान प्रवास करप्याक ह्या रोगाची चत्राय मेळून ताणें सादुरताय बाळगुची म्हूण ते तक्ते विमानतळाचेर लायतात. 2009 वर्सा जगभर ह्या दुयेंसाची खूब दुयेंती दिसून आयले. एप्रिल 2009 मेरेन 18,449 रुग्ण मेल्ल्याची गोष्ट जागतीक भलायकी संघटनेन WHO जाली. 21. प्रश्न. गोंयांत भोंडेकार कित्याक येतात? देश विदेशांतल्यान गोंयचे सोबीत कायेचे आस्वाद घेवपाक भोंडेकार गोंयांत येतात. 22. विमानतळाचेर रोगाविशयीचे तक्ते कित्याक लायतात? स्वायन फ्लू ह्या रोगाची चत्राय मेळून तांणी सादुरताय बाळगुची म्हण ते तक्ते विमानतळाचेर लायतात. 23. एप्रिल 2009 वर्सा जागतीक भलायकी संघटनेन कसली नोंद जाली? जाप असा. एप्रिल 2009 मेरेन 18,449 रुग्ण मेल्ल्याची नोंद जागतीक भलायकी संघटनेन जाली. प्रश्न 24. हेराक स्वायन फ्लू रोगाची लागण जावपाची शक्यताय केन्ना वाडटा? विमानांतल्यान प्रवास करपी स्वायन फ्लूचो वायटकार खोकलो वा शिंकलो जाल्यार ह्या रोगाची लागण हेराक जावपाची शक्यताय चड वाडटा. सकयल दिल्ल्या खंयच्याय 4 प्रश्नांची जापो एका 8 ते 10 उतरांनी बरयात. Question number 25, 26 and 29 are already uploaded in the individual videos. Question number 27. सुरेखा कोणाचे वाटेक डोळे लावून बशिल्ले? सुरेखा वेदाचे वाटेर डोळे लावून बशिल्ले. Question number 28. बरोवप्याची बदली खंय जाल्ली? बरोवप्याची बदली दमण हांगा जाल्ली. Answers to the question 30 to 39 are already uploaded in the individual video. सकयल दिल्ल्या वाक्यात आडी मारिल्ल्या उतरांच्या जाग्यार कौसात दिल्ल्या वाक्प्रचार वेचून विधान परत बरयात. Question number 40. निकालाचे वळेरींत आपले नाव ना ते पळोवन रिया निरशेले. निकालाचे वळेरींत आपले नाव ना ते पळोवन रियाचे तोंड बावले. Question number 41. मानाय भाटात काम करपाक तयार नासलो. मानाय भाटात काम करपाक राजी नासलो. Question number 42. घरात उंदीर जातकच बापान माजर हाडले. अव्यय घालून 2 विधानां करात. घरात उंदीर जाले म्हूण बाबान माजर हाडले. Question number 43. वाते बरे वाचले. अव्यय वळखून बरयात. हो आसा उमाळी अव्यय. नुस्तेकारांचो घोव गाडी चलयता. लिंग बदलून वाक्य परतून बरयात. नुस्तेकाराची बायल गाडी चलयता. तो बेकार भोंवता. वचन बदलून परत बरयात. ते बेकार भोंवताले. 46. हांव पावलें आनी तो उठलो. अव्यय काडून एक विधान करात. हांव पावलें, तो उठलो. वाक्य घडोवन बरयात. देखून महेशाक दाखलो मेळ्ळो. देखून तो शारांत शिकपाक गेलो. जाल्यार तूं अभ्यास केलो जाल्यार तूं पास जातलो. Question number 49. खातीर
म्हज्या खातीर म्हज्या आवय लाडू केले. सकयल दिल्लो उतारो वाचून ताचे दिल्ल्या प्रश्नाचे जापो बरयात. 50वो प्रश्न. डॉक्टर पुंडलीक गायतोंडे हांचो जन्म खंय जालो? डॉक्टर पुंडलीक गायतोंडे हांचो जन्म पाळोळें काणकोण हांगा जालो. क्वेश्चन नंबर 51. डॉक्टर गायतोंडे पुर्तुगालाक कित्याक गेले? दोतोरकीचें शिक्षण घेतकूच उचेलें शिक्षण घेवपा खातीर डॉक्टर गायतोंडे पोर्तुगालाक गेलो. क्वेश्चन नंबर 52. आल्मेद कॉलेजींत डॉक्टर गायतोंडेक कसली आवड निर्माण जाली? आल्मेद कॉलेजींत डॉक्टर गायतोंडेक वैजकी शिक्षण घेवपाची आवड निर्माण जाली. क्वेश्चन नंबर 53. गोंयांत येवन ताणें खंयच्या शारांत वैजकी वेवसाय सुरू केलो? गोंयांत येवन ताणें म्हापशें ह्या शहरांत वैजकीय वेवसाय सुरू केलो. क्वेश्चन नंबर 54. डॉक्टर गायतोंडेक परंपरेंतल्यानूच कितें मेळिल्लें? राष्ट्रकार्यांत तशेंच समाजीक वावरांत वांटो घेवपाची प्रेरणा ताका परंपरेंतल्यानूच मेळिल्ली. क्वेश्चन नंबर 55. सकयल दिल्लो उतारो वाचून ताचे कोंकणींत अणकार करात. स्पोर्ट्स इज एन एक्सलंट टूल टू बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडन्स. इट ऑल्सो ब्रिंग डिसिप्लिन इन लायफ. खेळ हे आत्मविश्वास निर्माण करपाचें एक उत्कृश्ट साधन आसा. तो आमच्या जिवनांत शिस्त हाडटा. क्वेश्चन नंबर 56. यू हॅव टू रायट अ स्टोरी. गिव टायटल टू इट अँड रायट अ moral of the story. Next you have to write a application or a letter. मागीर तुमकां संवाद आनी लास्टाक एक निबंध बरोवपाचो आसा. थँक्स फॉर वॉचिंग. धन्यवाद.